काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक तुमचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखयता. गोंय राज्यांत 2004 ह्या वर्साक सगळ्यान पयली टॉप मॉडेलाचो काणकोण हांगासर बस स्टँड मारलो. त्या बस स्टँडाचे पत्रे पूर्णपणे फुटून गेल्ले, कांय कडेन हुबोनूच गेल्ले. बस स्टँडा भितर सुद्दां सत्री घेवन वचपाची पाळी आशिल्ली. सांगता काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकच आहा, आमोणे 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी. डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना. डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आहलें आनी आयज कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले न्हू. कितें चेंजीस जाला वो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. गोंय राज्यांत 2004 ह्या वर्साक सगळ्यान पयली टॉप मॉडेलाचो काणकोण हांगासर बस स्टँड मारलो आनी ताजे उपरांत ह्या बस स्टँडाची अजिबात म्हणटा ती मेंटेनन्स जालीच ना. आनी ताका लागून आमी स्पेशली ह्या बस स्टँडाच्या आनी रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले हे जे गटार आसा ह्या गटाराची बातमी केल्ली. आनी ह्या गटारान इतली वयर झाडां वाडिल्लीं, त्याच बरोबर गटार आसा म्हणून दिसत नाशिल्ले. जेन्ना बातमी फ्लॅश आली ताजे उपरांत कोणाक तरी जाग आयली आनी तेजे उपरांत हांगासर आशिल्लीं झाडां मेळ तशी कापून तशाच्या तशीच उडयल्ल्या. गटार खरें म्हळ्यार निवळ करपाक जाय आशिल्लें. त्या गटाराक प्लास्टीक आसा, बाटल्यो आसा आनी कितें कपडे आसा, कोणाचे बॅनर आसा, अशें कितें कितें पडलेलें आसा. खरें म्हटल्यार ही गजाल कानार पडली तेजे उपरांत मुन्सिपाल्टीन ह्या गजाली कडेन कटाक्ष लक्ष दिवन पूर्णपणे गटार हें निवळ करपाक जाय आशिल्लें आनीक हांगासर उदकाचो निचराव वेवस्थीतपणान जाता काय कितें हाची शहानिशा करपाक जाय आशिल्ली. पूण हें केलेंच ना. हें फक्त झाडां वयल्या वयर कापून फक्त एक फॉर्मेलिटी केला की जणू काय पयसल्ल्यान निवळ केलें अशेंच. ताजे उपरांत ह्याच बस स्टँडाच्या सरभोंवतणी कितलेशे लायटीचे खांबे आसा. ह्या लायटीच्या खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार एकूय खांब्याचेर लायट म्हणटा ती दिश्टी पडना. तातूंतले कांय खांबे गायब जाला जाल्यार 1-2 खांबे थंयसरच आड घालून दवरला. ताज्या पलीकडे आमी जर ह्या बस स्टँडाच्या फुडल्यान गेले जाल्यार ह्या बस स्टँडाच्या फुडें एका सायडीन पत्र्याचें उदक पडपाचें आनी दुसऱ्या सायडीन गाडयो पार्क करपाची जागा. हे दोनीचे उदक येवन मदींक एक ताका स्पेशली गटार आशिल्लें आनी त्या गटाराचेर लोखणाचें स्पेशल रॅलिंग आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की तें रॅलिंगच हालपाक लागलें आनी ताजे उपरांत जेन्ना गाडयोचो टायर वचपाक लागलो तेदे वेळाचेर ते एका सायडीन वयर सकयल जावन गाडयेक लागपाक लागले, त्रास जावपाक लागले. तेदे वेळाचेर ते हळू रॅलिंगच गायब जालें आनी तो जो मदलो गटार आशिल्लो तो पूर्णपणे मातयेन आयज पुरोवन दवरला. हें ह्या KTC ऑथॉरिटीक दिसना काय कितें. खरें म्हटल्यार इतलेंच न्ही, ताचे उपरांत हो जो बस स्टँड आशिल्लो ह्या बस स्टँडाचे पत्रे पूर्णपणे फुटून गेल्ले, कांय कडेन हुबोनूच गेल्ले. आनी जेन्ना ह्या बस स्टँडाचेर कोणूय जर आयलो जाल्यार सगळ्या कडेन गळटाले. बस स्टँडा भितर सुद्दां सत्री घेवन वचपाची पाळी आशिल्ली. अशा वेळाचेर काणकोणांतले आंदोलनकर्ते जना भंडारी हाणें आपल्या कांय कार्यकर्त्यां सयत ह्या फुटिल्ल्या पत्र्या कडेन चुट्टां घालची, मल्लां घालची आनी काबेत घालून हे बस स्टँड जाग्यार पडचे अशा तरेची भुमिका घेवन हांगासर आयले.
तेद्या वेळाचेर KTCन पुलिसाक आपयले आनी जना भंडाऱ्यान ताज्या कार्यकर्त्याचेर केसीय फायल केले आनी ताजे नंतर KTCक दिसलें की थंयसर खरेंच पत्रे घालपाक जाय. पत्रे घायले पूण दुसरें गजाल अशी की त्या पत्रे घातल्या उपरांत त्या पत्र्याक पोनेळ हे लायलेच ना. म्हणजे पत्र्याचें उदक थेट सकल पडपाक लागलें. जे पोनेळ घालून पोनेळांतल्यान पायप घेवन सकल उदक येवपाक जाय आशिल्लें ते पायप उबे तशेंच आसात आनी पोनेळ ना. अशा तरेचें विद्रुपीकरण हांगासर जाल्लेलें आसात. त्याच बरोबर ह्या हांगासर KTCचो जो मेन एंट्रन्स त्या एंट्रन्साचेर बस स्टँड म्हणून व्हडलो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डाक 2 हॅलोजन बारीकशे फोकस आशिल्ले. त्याच बरोबर ते नांवां जी बरयल्या बस स्टँड म्हणून ताची नांवां लेटरय हाल्ला थंयसर साली गेला. तो केन्नाच आयुश्यात पेंटूच तांच्यांनी मारूं ना, लायटी ते पेटना. अशा तरेचे विद्रूप अवस्था की केन्नाच एका कर्मचाऱ्यान ती लेटरां तरी सारकी लावपाक जाता आशिल्ली तेंय लक्ष दिलें ना. थंयसर इल्लोसो पेंट लावपाची तीय कापस्ताद जाली ना. पूण आयज थंयसरूच एक सत्यनारायणाची पुजा जातली म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा